खून, मारामारी, चोरयो ह्या सारकिल्ल्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. अशीच एक धक्कोदायक घडणूक बुधवारा मांद्रेच्या वयल्या वाड्यार घडली. जमनीच्या वादांतल्यान मांद्रेचो थळावो उमाकांत खोत हाचो अनवळख्यांनी खून केल्ल्याचो दुबाव ताच्या घरच्यांनी उक्तायलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उमाकांताची मांद्रे वाठारांत जमीन आशिल्ली, पूण ताची जमीन भाटकारान ताका विश्वासांत घेनासतना भायल्या लोकांक विकिल्ली. हे जमनीचेर दोंगर कापणी सुरू आशिल्ले. हे विशीं तांणी दर फावटी TCP कार्यालयांत कागाळ लेगीत केल्ली, मात ताचे कागाळीचेर कोणेच लक्ष दिवंक ना. बुधवारा जेन्ना उमाकांत परतून दोंगर कापणीच्या सुवातेर गेलो तेन्ना कांय अनवळख्या कामगारांनी ताका बरोच बडोवन सकयल रस्त्यार हाडून उडयलो. उपरांत गंभीर जखमी जाल्ले उमाकांताक हॉस्पिटलांत व्हरतना दुर्दैवी मरण आयलें. हे विशीं ताच्या घरच्यांनी पुलीस स्टेशनांत कागाळ केल्या उपरांत पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करून कांय कामगारांक ताब्यात घेतल्यात. मजगतीं जो मेरेन दुबावितांक अटक करिना तो मेरेन उमाकांताची कूड ताब्यात घेवचे नात अशी शिटकावणी ताच्या घरच्यांनी दिल्या. आयज आमचो मामा आमकां ना जालो, 63 इयर्स ओल्ड आसलो तो थंयसर जाग्यार थंयसर गेलो. तो टॅनंट आसलो आनी ते विचारपाक थंय गेलो. हेंच्यान सगळ्यान लेबरांनी आनी तेका कोणी तरी मारला तो आमचो अशोक कुमार, तेणी मारलो तेका. आनी जो पर्यंत आरोपीक धरिना तो पर्यंत आमी बॉडी घेवचे ना. इतू म्हटल्यार हो तो आमचो मामा लागता तो उमाकांत खोत. तेणी पयलीं 7-8 म्हयन्या पयलीं एक्झॅक्ट डेट नव्हतो आपूण कंप्लेंट दिल्ली, TCPन दिल्ली, मामलेदारान दिल्ली, पोलीस स्टेशनार दिल्ली. ती हिल कटिंग स्टार्ट आहा म्हणून आनी हो ते प्रॉपर्टी टॅनंट आहा. ओके, टॅनंट आहा, हिल कटिंग स्टार्ट आहा. काय तशें जाल्यार तूं कंप्लेंट दी सगळें. तेणी तशी कंप्लेंट दिल्ली. ओके, तेच्या उपरांत मागीर काम बीन सगळें स्टॉप जालें. मागीर परत 24 तारखेक 24/10 ऑक्टोबर थंय आमी गेले, थंयसर देवळान गेल्ले पांया पडले. तेन्ना तो थंयसर येयलो आनी हे पळय राजन हे पळय म्हणून अजुनूय काम चालू आहा थंयसर, तूं आयकता मरे पळय. सो म्हाज्या बरोबर आनी एकटो फ्रेंड आसलो. तेणी सांगलें कितें, तूं कहो वगी रावता इतलें हें जावन सुद्दां, तूं इतलें सांगता मरे तुका, सो वचून हांगा कंप्लेंट दिवया परत. सो तेणी फ्लायींग स्क्वॉडाक समजत फोन बीन मारलो, कॉल केलो. आमी तेन्ना थंयसरच रावले. सो फ्लायींग स्क्वॉड काय येवंकूच ना. ओके, आमी थंयसर 8 दीस रावले. फ्लायींग स्क्वॉडूय येवंक ना, काय ना. मागीर दुसरे दीस परत तेंकां हें केलें, तुमी कालच्या बाबा रिपोर्ट कितें करता. ना, ती बिजी आहा, आमी खंय आनी वचोंक जाय, आनी 2-3 कडेन केसी आसले ते गेले ते. पूण तेंच्यांनी काय हें एक्शन घेवंक ना. परत मागीर दुसरे दीस आमी पयलीं ते दिसा हांवें कंप्लेंट दिली, रिटर्न कंप्लेंटूय दिली. आनी मागीर दुसरे दीस मागीर परत पुलीस स्टेशनार व्हरून कंप्लेंट दिली मांद्रे. काय हें करून तेंचें काम तशेंच स्टार्ट आसलें. मागीर मामलेदारान आमी परत गेले न्हू तेन्ना तेणी सांगलें कितें की हिल कटिंग आमचे टीम गेल्ली थंयसर पळोवपाक. थंयसर काय हें करून आमकां रिपोर्ट दिया म्हणलें तुमचें कितें जालें. बरोबर. फ्लाइंग स्क्वॉड गेल्ले आमकां रिपोर्ट दी म्हणून कितें जालें. तर तुका रिपोर्ट तुमच्या ऑफिसारान मेळटलो मागीर पळया. पूण मागीर तेच्या उपरांत कांयच खबरच ना. सो आयज म्हाका तेणी मामान सकाळीं 10 कॉल केलो. ओके, तो तुझो मामा तुमचो मामा सकाळीं 10 कॉल केला. आनी JCB अजूनय चालूच आहा थंयसर. कोण काय दायकना. म्हाका दिसता म्हणून वरसून सगळें सेटींग आहा, काय घेना. सो हांवें कितें केलें, त्याच फ्रेंडाक पयलीं परतो फोन मारलो म्हाका आनी सांगलें बाबा तूं म्हणटा दिसा फ्लायींग स्क्वॉड आयता मातशें परतें सांग म्हणून. आनी मातशें हें कर म्हाका म्हणजे डिटेल धाड म्हणून कितें केलां पळय तें. सो तेणें तसोच फोन मारलो थंयसर. आनी मागीर तेंच्यांनी बीन फोन मारलो तेका. आमची टीम येता थंयसर पळोवपाक. सो हांवें मामांक कितें सांगलें, तूं मातसो पळय थंयसर वचो, ते येता थंयसर. आनी हांवूय पणजे आहा म्हटलें, म्हाका येवपाक आतां मातसो टायम वयतलो. सो ते येतले थंयसर. आनी थंयसर त्या प्रमाणे मामा थंयसर आसलो. तेणी मामान म्हाका फोन केल्लो. हांगा म्हणलो सारकें धड ना, हे केन्नाय आपल्याक मारूंकूय शकता, कितें करता अशें म्हणून. आनी तेका खबर घेत आसलो म्हाजी कितें जाता रे पळय आं, म्हाका सांग, म्हाका येवपाक टायम घेतलो. तर बरें म्हणून मागीर चेडवान फोन केलो. मागीर एका 1:30 सुमार तेका अशें मारला, कितें केलां म्हणून, कोणी कितें केलां तें कांयच कळना. तेच लेबर घेवन येयले घरा कडेन. तो इंजर्ड आसलो काय डायरेक्ट हे जालो. इन्सिडेंट कितल्यांक जालो काय? इन्सिडंट कितल्यांक हें जालो मागीर हांव डायरेक्ट हांगा येयलो. इन्सिडंट कितल्यांक जाल्लो ती मारहाण? अंदाज 1:30 1:30 ती जमीन कितें विकल्या काय? ना, हो टॅनंट अजून टॅनंट हो आसा. टॅनंट. ओके, आता कितें म्हणटा पुलीस, कितें म्हणटा? सांग म्हणटा तुमकां आता. पुलीस आतां
आज आताच आम्ही डायरेक्ट हांगा येयले. ओके. आता कितें डिक्लेअर कितें केल्या असं कितें कितें तो एक्सपायर्ड जाला. कितल्यांक मामा इन्सिडंट हे जालो म्हणटा ते तो देडाक काय दोना देडाक बी नंतर हय हाडच्या पयलीं जालो काय वाटेर वाटेरूच जाला. वाटेरूच वाटेर जाला. थंयसरूच जाला आसतलो. ओके थंयसर तुमचे कोणाचे संशय बी आसा संशय म्हणजे ते थंयसर काम करताले थंयसर तेंचे तेणे म्हाका सांगला. मूळ जमनीचो भाटकार कोण कितें कळ्ळा? मूळ भाटकार जमनीचो मूळ जोशी म्हणून. जोशी म्हणून. जोशी आणि हो टॅनंट आहा. ओके येस थँक्यू. म्हटल्यार हेजो फादर टॅनंट आहा. ओके आमकां सगळ्यांकूच कळ्ळें. ओके बरें. नमस्कार, आमी आसात वयल्या वाड्या सत्पुरुश देवळाच्या फाटल्यान आनी हांगासर थळावे जे आमचे उमाकांत खोत आशिल्ले जे टॅनंट म्हणून कार्यरत आशिल्ले ह्या जमनीचे ताची आयज दिडाक सुमार मर्डर जाल्ली आसा आनी ती मर्डर करपी जे भायले कोण तरी ही जमीनूच भायल्या लोकांनी घेतलेली आसा. पूण ज्या भाटकारान ही जमीन विकताना त्या टॅनंटाक आजून पर्यंत विश्वासान घेवंक ना आनी हांगासर इलिगली हिल कटींग चालू आशिल्ली अशी खबर मेळिल्ली आनी तांणी TCP ऑफिसान वेळोवेळी तक्रारी दिल्ली. ही जमीन सध्या तेचे भाचे पणजे रावता ते पळयताले आनी त्या भाच्यांक कडेन तो सदांच मामा तेचो उलयतालो की ह्या जमनीन अशें इलिगली हिल कटींग चालू आसात, भाटकार आपणाक जाय तशें करतात आनी तांणी सांगलेलें की तूं कंप्लेंट कर. त्या नुसार उमाकांत खोत हांणी सरकाराक तक्रार दिल्ली पूण आज मेरेन ताची दखल घेतली ना. आयज ते पुन्हा दनपारां पळोवपाक वयताले आनी हांगासर ताका जे मजूर आशिल्ले किंवा बाउन्सर आशिल्ले तेंच्यांनी भरपूर मारहाण केली आनी मागीर खंयच्या तरी एका दोन मजुरान तांकां व्हरून सकयल सोडलो आनी मागीर तांकां तसोच हॉस्पिटलान व्हरच्या पयलींच ताचो अंत जाले अशी घटना घडलेली आसा. आमचे मांद्र्याचे पोलीस निरीक्षक गिरेंद्र नाईक हांच्या नेतृत्वा खाली पोलीस टीम सध्या तपास करीत आसा. गोमंतक TV खातीर मांद्रेच्यान निवृत्ती शिरोडकार.